कोळम रिवण वाठारांतल्या पंचायत निधींतल्यान बांदिल्ल्या तळयेचे उक्तावण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जालें। ह्या वेळार सरपंच सूर्यकांत नायक आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। लोकांनी पंचायत निधीचो योग्य उपयोग केल्ल्या खातीर फळदेसायान पंचायत मंडळाचें अभिनंदन केलें। सांग्याची उदरगत करपाचें आपणें थारायलां। मतदारसंघाची उदरगत करपा खातीर आपलो प्रयत्न आसतलो अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सांगलें। आयज एक परमनंट स्ट्रक्चर हांगा केल्लो आसा। हांव आमचे सरपंच आनी तांचे पंचायतीचे खूब खूब कौतुक करता की म्हाका दिसता की गेल्या एक 15 दिसां भितर आमी 200 कामाचे ह्या पंचायतीनूच आमी फावंडेशन घाला किंवा काम कंप्लीट जातकच इनॉग्रेट केल्ले आसात। पंचायतीचे फंड्स कशे बरे तरेन वापरान हाडपाचे आनी एक परमनंट स्ट्रक्चर्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून गांवच्या लोकांक एक सुविधा निर्माण करून दिवपाचे हे ह्या पंचायतीच्या पंच मेंबर आनी सरपंचान बरे रितीन काम केल्लें आसा। म्हणून हांव तांचे खूब खूब अभिनंदन करता।